जे रोड आसा ते रिस्की आसा म्हणून त्या बद्दल तुमचे कितें खबर? कोर्टाच्या मॅटरचें हांव काय उलोवचो ना. कोर्टाचे मॅटर इज इन द कोर्ट. सो पेटिशनर इज टेकन इन द कोर्ट. इट इज अ लीगल इशू. मे बी आय डोंट नो अबाउट इट, बट सब जुडिस मॅटर्स आय विल नॉट टॉक. आमी आर्टरी रोड्स ओपन करतात, नवे रोड्स ओपन करतात. ते आता म्हाका दिसता डिसेंबर 5 पर्यंत काय डिसेंबर 10 पर्यंत वी हॅव टार्गेटेड टू ओपन द रोड which will touch from Chogam to this. This was a new road which I had कॉपलिफा कडल्यान तो आमी आयडेंटिफाय तेन्ना करून दवरिल्लो. ते नानू काय कोण आसा ताणें तो सगळो एनक्रोच करून दवरिल्लो. तांणी तो नानून ते थंय हाडून ते सगळे आपलो करून उडयला, विच वॉज नॉट देयर्स. तो कुमुदाद इश्यू आशिल्लो. सो नॉट गेटिंग फर्दर इन टू द इश्यू थंयच्यानूच वाट काडून थंयच्यान कंप्लीट करून घेयात सगळ्या बेस्ड ऑन द अर्लियर प्लॅन. कुमुदादीन सपोर्ट भरपूर केलो सिरोला कुमुदादीन, आनी ताज्या खातीर अलॉंग विथ पंचायत सिरोला कुमुदाद वी हॅव बीन एबल टू वर्क थ्रू. And PWD has started their work. Same applies to Devashri Greens and surrounding area, where थंय लोकल्सांकडे उलोवन कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां जे आशिल्ले थंयच्यान रस्तो केलो जाल्यार मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक विल बी स्मूथ फॉर आवर पीपल एंड द रेस्ट ऑफ इट. नाही, एज अ लोकल MLA आय हॅव बीन इंटरव्हिनिंग वेर द पॉयंट्स आर. जे काम PWDन स्वता करपाक जाय एज चीफ इंजिनियर ते तांकां सांगिल्लें आसा. दीस आर कॉर्डिनेशन मिटींग दे शूड हॅव विकली अलॉंग विथ द प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. एवरी 15-20 डेज जे आमकां रेजिडेंट्सा कडल्यान इनपुट्स येतात, कोण कितें सांगतात, सजेशन दितात, कोण क्रिटिसायज सर्टन पॉयंट्स करतात, वी टेक इट वेल एंड एन्श्युअर दॅट मोस्ट ऑफ द इश्यूज विच आर डुएबल आर टेकन केअर ऑफ. एक बारीकशी गोष्ट म्हणल्यार पयर तांच्या डिपार्टमेंटा भितर एक ग्रीन हिल आमची एरिया आसा, थंय डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रिसिटीचो तांच्या स्वताच्या कॉन्ट्रॅक्टाचो इश्यू जाल्लो. पीपल हॅड प्रॉब्लम्स. इमिजिएटली वी गॉट इट डन विथ द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पीपल. सो इश्यूज विल कम वेन थिंग्स आर मुव्हिंग इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट. की 1 year डावन द लायन or 1.5 year डावन द लायन काम कॉन्ट्रॅक्टराचें बरें स्पिडीन चालू आसा. वी हॅव टू एप्रिशिएट द टायप ऑफ वर्क, द क्वॉलिटी वर्क काम तरी पळयतकर बरें दिसता आनी स्पिडीनूय आसा. सो म्हजो टार्गेट आसा की एटलीस्ट बाय 26 मुख्यमंत्री आसा 26 भितर ताणें ही हॅज टू कंप्लीट द होल वर्क म्हणून ताणें 2 वर्सां सांगिल्ली. सो 2 वर्सां भितर ही हॅज टू कंप्लीट. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला की बाबा ही वील डेफिनेटली सी टू एन्श्युअर दॅट ही द कॉन्ट्रॅक्टर कंप्लीट्स बाय 2026. सो वी हॅव टू गिव्ह हिम द सपोर्ट एंड गेट इट डन. सो आतां खुबश्यो थंय तुमी रावंड मारून पळयलें कंटिन्युअस कामां चालूच आसा. लोक पीपल आर मोबिलायज्ड अँड इश्यूज वीच आर सेन्सिटीव वील बी टॅकल्ड इफ रिक्वायर्ड बाय अस ऑल्सो. World Travel Mart becomes a good scope for us to promote tourism. ह्या फाटी म्हाका दिसता वर्ल्ड टुरिझम मार्ट वॉज अ गुड पार्ट फॉर अस टू प्रमोट. आमी सदांच प्रमोशनाचेर उलयतात आनी एसेंब्लीनूय येता. पयले गोवा आनी जस्ट 1 or 2 states इज टू बी देर. ह्या फाटी WTM इनक्रेडिबल इंडिया सोडल्यो जाल्यार 13 states हॅव पार्टिसिपेटेड. 13 states participating in WTM with individual stalls and individual display and promoting talks about our Prime Minister's initiative of Chalo India and Dekho Apna Desh. Jatutlan one is the Indian Diaspora Connect, second is the connect to the people who are from different countries. थंय तुका शिकपाकूय मेळटा what new initiatives are being done and lot of countries, especially UAE तुमी पळयलो, other countries पळयले, they are far ahead in terms of new ideas, new services, what they want to do. Lot of learnings are taken. We have had meetings with lot of partners. We have had meetings with the officials from Saudi Arabia. We have had meetings with the people from various parts of press and journalism where we could convey the sentiments of what we are talking, that it is not only sun, sand and sea, but Goa beyond beaches. Exposition अशा बाबतीन जे डिसेंबरान आतां आसतलें ताजे बाबतीन आमी बाब संदीप जॅक्सियो आशिल्लो. सो वी हॅव टॉक टू लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स. B2B, there was a lot of confidence from the people who participated along with us, from the trade from Goa. And ताज्यान एक बरें वातावरण. As a season, we look at it very positively to ensure that we will have a very good season in terms of international and domestic footfalls. Last year आमी उझबेकिस्तानची विजीट केल्ली, ते अंदू शेड्यूल फ्लॅट्स तयार जाल्यो. लास्ट इयरा वयल्यान पळयतकर अंदू पोलंड चालू जाल्लें आसा. सो न्यू मार्केट्स आर ओपनिंग अप अदर दॅन द कन्वेन्शनल मार्केट्स जे आमी पयलीं उलयताले ते एक तुमकां दिश्टी पडला. आनी WTM सारकेली जागे जे आमी वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्टाक वतात allows us to get that confidence, understand it as a preferred destination. If some corrections are there, we do it, and at the same time display that what we are as a preferred destination and the hospitality we offer. Thank you.
सर एक गोवा पोलिसांच्या टाउट्सांचेर एक्शन घेता आज मिटींग घेतल्या आमी इनफॅक्ट आमी एक क्लियर दवरल्या की वी नीड टू क्लिन्स आउट द टाउट्स फ्रॉम द टायम आय हॅव टेकन चार्ज एज अ मिनिस्टर फॉर टुरिझम. इलिगल क्लियरिंग आमचे टाउट क्लियरिंग जे इलिगल आसात इज ऑन अ ड्रायव्ह. वी हॅव हॅड अ रिव्यू टुडे ऑल्सो आणि आजूय हांवें आमच्या डिपार्टमेंट आनी DYSP पर्वरीचो आनी आमचो PI IRB आपोवन व्हेरी क्लियर सांगिल्लें आसा की कॉर्डिनेटेड एफर्ट जाय. चॅक आसा डिमार्केशना भितर तांणी काम करचें पडटलें. इलिगॅलिटीज ते हॉकर आसा बाकीचे कोण आसात इलिगल आसात सरळ एक्शनेबल मोड जावपाक जाय आनी एनीथींग वीच इज इलिगल नीड्स टू बी क्लिन्स्ड आउट. शेख भावांक आमी पूर्ण कॉपरेट करून दिलें पूण ते दर्यो पूर्ण खावन समज वतले. जोझफान आपली प्रॉब्लेम मांडले, मायकलान आपले प्रॉब्लेम मांडले. वी एन्श्योर दॅट थिंग हॅज बीन डन अँड इट वील कंटिन्यू टू बी डन. जशें कलांगूट तशें नॉर्थ टू सावथ चालू करपाक लायिल्लें आसा. डिमार्केशन पयले करपाक लायिल्लें आसा जे डिमार्केशन चॅकवाल्यांनी करपाक जाय आशिल्लें जावना. So the line marking along with tourism department will be done within this week, along with the police personnel, which also includes the private shacks which have asked for their part as far as the deck beds or tables are concerned. ती डिमार्केट करून सगळ्यांक दिवपाक लायिल्लें आसा. ताज्या भायर कितें आसा इमिजिएटली एक्शन घेवपाक लायिल्लें आसा. इलिगल फोटोग्राफर्स, इलिगल हॉकर्स, इलिगल कितें चल्लां ताजेर एक्शनेबल मोडान जावपाक जाय सांगलां. दॅट इज ऑन द बीच, ऑल्सो आउटसायड द बीच. आनी टाउट्स आर द मेन रिजन. हांवें ह्या दिसांनी खूब रिव्यूज वाचले. इलिगल टाउट्स. म्हजो एकूच प्रश्न येता, ह्या इलिगल टाउट्साक कित्याक कोण कॉन्टॅक्ट करता आनी कित्याक कॉन्टॅक्ट करता. एकाची गजाल तो सोदता ती मेळना म्हणून कोफजांव जाता काय आनी कितें जाता तातूंत हांव वचचो ना. बट आय एम ओनली सेईंग दीस टायप ऑफ टुरिस्ट हू कम एंड कनेक्ट टू दीस इलिगल टाउट्स हू सेल एवरीथिंग, both of them is a concern as far as Goa tourism is concerned. So we have started cleansing up the touts and that will continue in along with the illegalities on and off the beach. Michael is a colleague and a friend of mine. हांवें एकूच तांकां प्लॅन मांडला, मायकला कडेन मांडला आनी आज सकाळी जोझफ बाबा कडेन उलयला की इट इज अ चॅलेंज फॉर ऑल ऑफ अस अँड डुएबल टू रिस्टोर कलंगूट टू इट्स ओल्ड ग्लोरी. फुडें फुडें पयलें ज्या तरेन कलंगूट आनी त्या एरियेचें नांव वाट लागता, टुरिजम मायट बी अ चॅलेंज इन दीस बेल्ट. सो इट इज रायट नाव द टायम फॉर अस टू पुट द शूज टुगेदर. आज सकाळी जोझफा कडेन उलयला, काल मायकला कडेन उलयला की वी नीड टू वर्क टुगेदर कलेक्टिवली एज अ पंचायत, एज अ MLA and as tourism minister and the department to restore Kalangut of its glory of the past which it has lost right now and put things in very perspective that it again has that feel and the aura of the old days. आमी भुरगे आसतना कोळंगुटे वताले, आज गोंयकार कितले कोळंगुटे वता काय प्रश्न तुमी विचारतात. ताज्या खातीर उत्तर आमी थ्रू परफॉर्मन्स दिवंक सोदता. नेक्स्ट वीक समवेअर अराउंड नेक्स्ट वीक मंगळार नाल्यार सोमार वी प्लॅन डुईंग अ जॉयंट विजीट टू कलंगूट, spend some time there, understand their issues first hand. Certain issues we have tackled in the past, and also from tourism department आमी कितें एक्सपेक्ट करता and what support they need both ways. We need to work together to do that. आमी फुडल्या विकान करतले. जातूंतल्यान खुबशे इश्यूज समज जाग्यार आमचे बारीकचे लोक आसा ते बरे धंदे करतले. भायले जे लोक येवन इलिगल धंदे करता ते पयले बंद जातले आणि जो टुरिझम आम्ही जे पळोवन दाखोवंक सोदता ते बऱ्या अर्थान दाखोवंक शकतले. फोंतायनेस एरिया आमी खंयच टुरिझम झोन मार्क करूना आनी क्लस्टरूय मार्क करूना. नायदर आर वी प्रोमोटींग. हांवें पयरूय म्हणलां जी एरिया कोणे तरी थंय प्रोमोट करपाक ट्राय केल्ली फॉर फॉरेनर्स, जे लोक थंय रावतात तांणीच प्रोमोट करपाक प्रयत्न केल्लो. ती प्रोमोट करता आसतना तूं एकूच सेक्शन करूंक शकना. ती सगळेच डॉमेस्टिकूय भितर सरले आनी ओवर एक्सप्लॉयट जाले आनी इट वॉज अ कन्सर्न. ती कन्सर्न सदांच लोकल पुलीस, कॉर्पोरेटर थंयचो आनी लोकल CCP हॅज टू टॅकल इट. तांणी दिसता एकामेका कडेन मिटींग घेवन ऑलरेडी रेजिडेंट्स हॅव डन. आमकां जेन्ना तेन्ना लोकल रेजिडेंट्सां कडल्यान रिक्वेस्ट आयिल्लो की आमकां ते थोडे बोर्ड्स तरी घालून दिया. ऑन गुडवील वी हॅव पूट बोर्ड्स ओवर देर फॉर डूज अँड डोंट्स टू सपोर्ट देअर थॉट्स
खंयचेंय पर्यटन असलें ओवर एक्सप्लॉयट जावंक जायना. सेंटिमेंट्स वी शेअर, बट एट द सेम टायम आय वूड बी ऑन रिकॉर्ड की तो एरिया वचून आमी प्रमोट करून तो डेस्टिनेशन सांगूं ना. तो डेस्टिनेशन कसो जालो टुरिजम तो तुमी म्हायती काडची पडटली. पूण ती जातकर सपोर्ट करपाक मेकॅनिझम शूड बी द लोकल CCP एंड police, which I think they have already coordinated. Local MLA Babush also has proactively had meetings with them, and I think the issue is coming in place. So तातून टुरिजमाक हाडून वेगळ्या तरेन दाखोवपाचो आमी म्हाका दिसता ऑल मिडिया वी शुडंट डू दॅट. थँक्यू. Sir, few days back, tourism department filed a complaint regarding the spoiling the name of Goa. Any update on that? आमी मातशें ताजेर मार रिस्पॉन्सिबिलिटी उलोवया. आमी ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केलेली. So let us, I have been taking up these two proper forums and replying. As a tourism state, I would only call upon, again, I have assembly ni madile. Tourism is one industry where opposition ruling has to be responsibly handling, including media. कित्याक शेवटी गोंया भशेन खंयचीय प्रिफर्ड डेस्टिनेशन आसा जाल्यार रोल सगळ्यांचो आसता. वयर कमी आसले जाल्यार आमी आमच्या भितर उलोवंक जाय. साऊथ गोवा MP suddenly got up and called something about Goa which is unwarranted. तुझे समज कॉन्स्टिट्यूशन थोपला म्हणटा ताज्या कडल्यान अपेक्षा दवरूंक शकना. पण एट द सेम टायम जे मनीस गोंयचें नांव त्या फोरमान उलयता आसतना स्वता मॅच्युरिटी दाखयना जाल्यार म्हाका दिसता दीस टायप ऑफ पीपल हू आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोजिशन्स शूड मेक व्हेरी मॅच्युअर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न. कित्याक दे themselves are killing the goose and then they are standing up and saying आमी कित्याक करतात काय म्हणून. आमचो प्रयत्न आसा जो इतली लिगसी आशिल्ली फाटली ती पॉझिटिव्ह तयार करून फुडें व्हरपाक. चॅलेंजीस आसा बट अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर वी आर कॉन्फिडंट वी वील ओवरकम दीस. पूण नाका ते आसतना कोण तरी उठता उलयता आपले एक TRP वाडोवपाक. हे शेवटी थोडे जाल्यार ते सोशल मिडिया पॉलिटिशियन्स. सो म्हाका दिसता दे शूड नो that when it comes to Goa, we should be one. Internal झगडुया. भायर आमी एक आसपाक जाय. इंडिया पाकिस्तान मॅच जेन्ना आसता पूर्ण कंट्री एक आसा. नाल्यार आमची एकामेका स्टेटी कडेन झगडी आसात पूण इंडिया पाकिस्तान मॅचीक आमी एक जाता मरे. जर तशें जाल्यार गोंय जेन्ना आसता कोणाक खरो गोंयचो मोग आसा न्ही जाल्यार ताणें स्टेटमेंटूय मॅच्युअर दवरूंक जाय. तो लंडनूय राव तो गोंयाय राव खंयूय राव तेन्ना गोंयचो मोग तो. आनी इश्यू आसा न्ही आमी डिस्कस करया इंटरनली. Foreign tourist गोंयान देंवले म्हणटा. Foreign tourist म्हाका दिसता वील कीप ऑन टॉकिंग ऑन दीस. आय थिंक आय हॅव शेअर्ड डेटा जो फॉल्स प्रोपागंडा केल्लो ज्या मनशांनी फॉल्स प्रोपागंडा केल्लो आय थिंक दॅट इज बीन एक्सपोज्ड. असेंब्ली फिगर्स स्टँड. असेंब्ली फिगर्स हॅव प्रूवन दॅट वी हॅव सरपास दोज फिगर्स नॉट गॉन लोअर. आनी प्री पॅन्डेमीक आनी पोस्ट पॅन्डेमीक कन्सर्न जे आसतात ते विशयूय शेअर केल्या. आमी जे इनिशिएटिव्स घेतले ते शेअर केल्ले आसा. आनी जाय पडले जाल्यार वी वील अगेन टॉक टू ऑल ऑफ यू ऑल. But right now we have already tapped the issues which were required and the false propaganda कितें आशिल्लो तो म्हाका दिसता सद्या एक्सपोज केल्लो आसा.